सर्व कार्मेल किरण वीक्षकांक म्हजो मोगाचो प्रणाम. आयच्या नियाळाक तुमकां सुमेस्तांक हांव मोगाचो येवकार मागतां. पयल्यान पयलें भावनो आनी भयणीनो, देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करया, देवाचें उतर आयकुया. आयचें वाचाप सांत पावलान फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें विंचलां. भावनो आनी भयणीनो, तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं. सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लोबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच संपूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टेक पडलो आनी आपणाकच खालतो कर्ण मरणा पर्यंत, खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें खुशी वेली बागवजय म्हणून ह्या नांवाक हर एक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी, आनी परगट जय म्हणून हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हणून समी. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाचेनो, आज निमाणो शुक्रार. आज आमी जेजून कुर्सार मेल्लें तें निश्ठूर मरण नियाळ करनासा. जेजून आपल्या कुर्साच्या त्या मरणाद्वारे ताकाच ताणें संपूर्ण खाली केलो. ताणें कसो आपणाकच संपूर्णपणी खाली केलो तें आतांच आमी सांत पावलून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत बरयल्लें आयकलें. भावनो भयणीनो, क्रिस्त आमचे पासून कुर्साचे मरण पर्यंत खालतो जालो. हे एक भोव पुर्विलें सुरविले ते पवित्र सभेन गायलेलें गीत. जेजून पुनर्जीवन जावन सर्गाक सोडून गेल्ल्या लगभग 20 वर्सां भितरच हें गीत रचन जाल्लें आनी तें तांच्या सुरविल्या पवित्र सभेन तांच्या लितुर्जीक कार्या वेळा गावचें आसलें म्हणून जाणारे सांगतात. हें गीत जेजूच्या मरणा विशांत जायतो उजवाड फांकयता. देखून आज आमी ह्या गिताचेर थोडो नियाळ करूंक प्रयत्न करया. भाव भयणीनो, ह्या गितांत जेजूच्या जिणेचो सारांश भोव आपुरबायेन, भोव सोबीत रितीन वर्णिला की सगळो बायबल होगडावन जर आमी हें गीत मात्र दवरलें, ह्या गीत मात उरलें म्हूण चिंत्या आमकां तितलेंच फावता. कित्याक सगळो बायबलाचो सारांश ह्या तीर्ल ह्या एका गितांत आटापिल्लो ह्या कळीत केल्लो आमकां पळोवंक मेळटा. पयल्यान पयलें सांत पावल म्हणटा, सैमान तो देव आसलो. सैमान तो देव जाल्यारय त्या समासमपणाक तो लोबदोन रावलो ना म्हण. सैमान तो देव आसलो पूण त्या समासमपणाक तो लोबदोन रावलो ना. मोगाचेनो, ह्या दिसांनी आमचे बदले थोडे शिकपी आसात. ते म्हणटात की जेजू केवल एक मनीस मात्र, तो देव न्ही. ताका इगर्ज मातेन उपरांत देव केल्लो. जेजूचें देवपण हें सकट काल्पनीक, क्रिस्तांवांचें तें कल्पन अशें म्हणून ते वाद करतात. पूण हें गीत आतां आमी आयकल्लें तें भोव पुर्विलें गीत, इगर्ज मातेचें सुरविलें गीत. ह्या सुरविल्या काळांत तावन पवित्र सभा जेजूक तो देव सैम असो म्हणून मानून चायल्या.
इजाया जावं दी, जेरेमिया जावं दी, जुआंव बावतीस जावं दी, या हेर कोणायकी बायबलांत तो देव सैम असो म्हणून आपयिल्लें ना या सांगिल्लें ना. जेजूक मात्र तो देव सैम असो म्हणून सांगिल्लें आमी आयकलें. देखून कोणी तुमकां जेजू देव न्हय, तो गुरू, एक प्रवादी, एक अजापां करपी व्हडलो एक मनीस म्हणून सांगती तर तांचे तुमी फातये नाकात. जेजू नीज देव, जेजू नीज मनीस. फुडें आमी आयकता तो देव सैंबाचो जेजू आपल्या देवपणाक लबदून रावना, बदलाक मनशा सारको जावन एका गुलामाचें रूप घेवन आपणाक संपूर्णपणी खाली करता. भाव आनी भयणीनो, हो आसा क्रिस्तांव आध्यात्मीकपणाचो सारांश. हांगासर आसा सगळें आमचें देवशास्त्र आनी नैतीक शास्त्र म्हूण आमी म्हणयत. पळया, आमचें मुळावें पातक कसलें. जें कितें देवाचें म्हणून आसा तें मनशांनी आपणावचें. कशेंपणी करन तें आपणाचें करचें. आमीच देव म्हणून चिंतचें, आमकांच देव करचें, या देवपण सरचें. आदम आनी एवेन त्या एदेनाच्या बागेंत हेंच केल्लें न्ही गी. जें कितें तें देवाचें आसलें तें तांणी आपणायलें. जें कितें तांकां करी नजो म्हणून सांगिल्लें देवान तेंच तांणी केलें. अशें पयलें पाताक आदारलें. आजून हांव आनी तूं हेच वाटेन चलून आसाव न्ही गी. आमच्या ल्हान व्हड पातकांची ती चळापणां आमी उस्तिल्यार आमी मुळाव्यान त्याच पातकाक वळख जाल्लें आमकां खंडीत दिसून येता. जायतेपणी आमी म्हणटा हांव कोण? हांव ह्या संवसाराचें केंद्र. संवसार म्हजे बोवारी गुंवता. खंयचें बरें खंयचें वायट तें म्हाका कळीत आसा. तें हांव विंचतां. तूं कोण म्हाका सांगूं? हांव म्हाका जाय तशें जियेता. तुका कितें पडोवन गेलां? तूं कोण म्हाका विचारूं? हांव म्हजें म्हाका. अशें म्हणून आमी कितें करता? आमी आमकांच देव करता. आमी आमकांच देवा बरी जावंक पळयता. देवाक खाल जाल्लीं मनशां जावन जीव आमी चलवता. मोगाचें न्हू, हांगासर आसा विरोधाभास आमच्या समर्थीचो. कोण हें लब्ध जंय आसलें आपणाच्या देवपणाक? देवान मात न्ही गी. देवान मात आपणाच्या देवपणाक लब्ध जंय आसलें. कित्याक तो देव. पूण होच देव आपणाच्या देवपणाक लब्धून रावलो ना. तो आपणाचें देवपण सांडटा, त्याग करता. आमचे गतीन तो जियेता. तो जावन नासलो संवसाराचें केंद्र, पूण तो केंद्र जाल्यारय तो सकला येता, आमचे गतीन जियेता. एक किरकोळ पातकी कसो त्या कुर्साचेर तो मरता. आपणाच्या देवपणाक तो वेंगून रावना, बदलाक तो कितें करता? आपणाची पदवी सांडटा. तो आमच्या गुलामपणांत येवन जियेता. जर देव आपणाच्या देवपणाक लबधून रावना तर भाव न्ही भयणीनो, आमी कित्याक हाका लबधून रावता? आमकां कित्याक खालती जावंक जायना? आमकां कित्याक चाकर जावंक जायना? आमकां कित्याक एकामेकाची चाकरी करूंक जायना? हे एक सवाल ह्या वेळार प्रत्येक जावन आयच्या दिसा निमाण्या शुक्रारा सोम्याचें खालपण, ताचें खालतेपण आमी नियाळ करच्या वेळार आमी सगळां आमकांच हें सवाल विचारूंक फावो. फुडें आमी पळयता हो देव आपल्या देवपणाक लबधून रावना मात न्ही, तो एका गुलामाचें रूप घेता. ह्या काळार आमचे मदें गुलामगिरी खंडीत ना, पूण जेजूच्या काळार, सांपावलूच्या काळार ती खंडीत आसली. तांकां कळीत आसलें गुलामगिरी कितें गी म्हणून. ते सारके जाणा आसले गुलामगिरी विशान. तसलो एक गुलाम भाव भयणीनो जेजू जाता. तो आपणाक खाली करता. आमची काळजां एका खाली जाल्ल्या गोणये बरी अशें म्हणून एका बरयणान सांगलां. तुमी पळयलो आसूंक पुरो एक खाली जाल्ली गोणी, एन एम्प्टी सॅक. गोणी भरी नातल्यार ती गळटा, धरणीर पडटा, ती आपलेच ताकी उबी रावंक शकना. तशेंच
आमची ही काळजां. जर तर त्या काळजान आमी जेजू भरिना, आमच्या काळजाच्या गुणांत आमी संवसाराच्यो वस्तू भरता, त्यो आमकां कितल्यो भरल्यारय समाधान मेळना. आनीक भरया अशी म्हणली आमकां आशा. ताचे लागीं आसा, म्हज्या लागीं ना. म्हाका तें जाय, म्हाका हें जाय अशें म्हणून आमी त्या गोणयेंत भरच्या प्रक्रियेंतच व्यस्त आसता सदांच. खाली करूंक या गुलाम जावंक, हेरांक पावोवंक या हेरांची चाकरी करूंक आमकां नाका. आमी पयस करता, आमी कांटळटा. तांकां मान आसा, हांकां मान आसा, तांकां मर्याद आसा. सर्व लोक तांकां सलाम करतात, तांच्या विशयान उलयतात. म्हाका कित्याक कांय ना, म्हाका तें जाय, म्हाका हें जाय. हें तें आसल्यार मात्र म्हजो गौरव सडटा, म्हजो मान सडटा, म्हाका सकड सलाम करतात, म्हजो प्रभाव सडटा, म्हाका चार सोग वळखतात अशें म्हूण आसा आमची चडशी अभिप्राय. पूण भावनो भयणीनो, आमच्या भवार्थाचें एक मुळावें सत हें की आमचो देव घेवचो देव न्हय. आमचो देव घेवचो देव न्हय. आमचो देव केदाळे दिवचो देव, केदाळे दिवचो देव. तो आपणाचें बळकें भरिना, आपणाचें बळकें भरूंक पळयना. बदलाक आपणें कशें आपणाकच खाली करचें, हेरांक दिवचें, हेरांचो संतोश कसो सोडोवचो अशें म्हणून तो पळयता. हेरांक तो भरूंक पळयता. पूण आमी आमकांच भरूंक पळयता. कितलें भरल्यार आमकां समाधान ना, आमी संतुश्टी ना. पूण आमचो देव ताकाच खाली करूंक पळयता. खाली केल्ल्यान तो ग्रेस्त जाता. दिवच्या त्या प्रक्रियेंत तो संतुश्टी जाता, सवस्काय जोडटा. प्रकृतीन थोडी नियम आसात, ती तुमी जाणात. तशेंच आमच्या आत्मीक जिवितांत ती थोडी नियम आसात. तांतलो एक नियम भोवन भयणीनो दिवच्या विशयांतलें, जें पापा जुआंव पावल दुसऱ्या पापसाहेबान ताच्या शिकवणेंत जायते फावटी उल्लेख केल्ले आसा. ते नियम अशे आसा: जितल्या मापान तूं तुकास दिताय तितल्या मापान तूं घेताय. जितल्या मापान तूं तुकास दिताय, खाली करताय, हेरांक दिताय, तितल्या मापान तूं घेताय. जितल्या मापान तुजें जिवीत हेराचे सेवेंत तूं गळशिताय, त्या वेळार तितल्याच मापान तुका फाटी मेळटा. तुजें जिवीत वृद्धी जाता, ग्रेस्त जाता, यशस्वी जाता. म्हणून भयणीनो, आमचें जिवीत देवाचें एक वर्तें देणें. तें देणें जावन आमी केदाळ वापरता, तवळ तें 30, 60, 100 वांट्यांनी वाडटा, चडटा आनी फळ दिता. पूण केदाळ आमी हें जिविताचें देणें आमच्या पुंजयता, शोकेसीन दवरता, त्या वांजलांतल्या आळशा साकरा बरी तें धरणी पोंदा पूर्ण दवरता. हें जिविताचें देणें देवान आमकां दिल्लें, तें केदाळा आमी धरणी पोंदा पूर्ण दवरता, त्या दाळा तें आमी होगडायता, तें नांस जाता. फुडें सांत पावलो ह्या अपुर्बायेच्या गितांत म्हणटा, मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो म्हणून. मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो. तो देव आसलो पूण मनशा सैमान दिश्टीक पडलो. हांवें सुरवेरेस तुमकां जेजू विशयांतले एक चूक शिकोवणे विशयान सांगलें. ती चूक शिकोवन अशी की जेजू देव न्हय, तो केवल मनीस. तो मनशा मदलो एक विशिश्ट मनीस, या संपूर्ण मनीस, अ परफेक्ट ह्युमन बीइंग. पूण आमी ताका क्रिस्तांवान देव केला. तो देव न्हय, तो एक विशिश्ट व्यक्ती अशें म्हणून. पूण त्याच बघता भोवन भयणीनो, आनी एक चूक शिकोवण आसा, आनी एक हेरेज आसा. हे शिकोवणे प्रमाणे जेजू मनीस न्हय, तो देव मात्र. तो मनशा रुपार दिसून आयलो मात्र. तो मनीस न्हय, तो देव अशें म्हणून. ह्यो दोनी शिकोवण्यो सारक्यो न्हय. ते आमी ह्या अपुर्बाच्या गितांत पळयता. सांत पावलोन बरयल्ल्या त्या सुरविल्ल्या गितांतच आमकां स्पश्ट रितीन सांगलां, आमकां जेजू संपूर्ण मनीस आनी संपूर्ण देव अशें म्हणून शिकयलां. शिवाय तो देव मात्र मनीस न्हय, या तो मनीस मात्र देव न्हय अशें म्हणून शिकोवंक ना.
देखून जेजू नीज देव आनी नीज मनीस. ताचे लागीं ही दोन सैमां आसात आनी ही दोनी सैमां ताचे थंय कसलोच घुसपड या गोंधळ या मिसळणी नासतना ती अपुरबायेन एक जाल्ली आसा. इगर्जमतेच्या दोतोरांनी आनी एक शिकोवण शिकयल्ली आसा. ते शिकोवणे प्रमाणे जें कितें एकल्यान आपणावंक ना तें साल्वार करूंक जायना अशें म्हणून. जें कितें एकल्यान आपणावंक ना तें साल्वार करूंक जायना अशें म्हणून. जर जेजून मनशापण घेवंक नातलें तर तो देव मात्र जाल्लो. ताणें मनशापण घेवंक नातलें तर आमचें मनशापण ताका साल्वार करून ताच्यान जातें ना. जर तो मनीस मात्र आसलो, देव न्हय आसलो, तो वळी ताका मनशाकूळ सोडूंक असाध्य जातें. कित्याक म्हळ्यार मनशाक सोडूंक जायना. एका मनशान आनी एका मनशाक सोडूंक जायना. सोम्यान आमचें म्हणलें ताचेर घेतलें. आमची कूड, आमची काळीज, आमचो आत्मो, आमची मोत, आमचें सर्व विश्वे ताणें घेतलें. एका उतरान बोनो निमणिनो आमचें अस्कत सैमूच ताणें घेतलें आनी तें देव सैमांत बदलिलें. फुडें सांत पावल म्हणटा, आपणाकच खालतो करून तो विधेय जालो मरणा पर्यंत, खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. आपणाच्या जिणेंत जेजू निमाणें कितें करता? आमकां बेस्तावची, थरथरावची, आमकां भियोंक करची ती एक संगत आसा म्हळ्यार तें जावन आसा मरण. तें मरण आपूण जावन स्विकार करता. तो कुशेन हें मरण स्विकार करता. तो मरणाक शरण जाता. जिवीत तो जावन आसलो, देव तो जावन आसलो, पूण आमच्या गतीन जियेवन हें कुर्साचें मरण तो आपणायता. त्या कुर्साच्या मरणाक शरण जाता. पातक मात्र सोडून हेर सगळें तो कुशेन स्विकार करता. आपणाक खाली करच्या ह्या लांब ताच्या पयणांत तो इतल्या गुणायक दिवता की त्या गुणायांत लिपोवन आसल्या देवातावन पयस पयस गेल्ल्या त्या पातक्याक तो परत बापाच्या वेंगेंत पाटी हाडटा. कोणूच बापाच्या मोगातावन, बापाच्या त्या वेंगेतावन भायर उरोंक नजो म्हणून जावन आसली ताची आशा, ताची खुशी. देखून जेजू गुणायांतल्या गुणायक देंवता. देवाक पावना तसली कश्टांची सुवात खंयचीय आसना जावंक तो सर्व नमनेचे, सर्व तरांचे, सर्व रितींचे कश्ट सोंसता. सर्व मनशांक सर्व तांच्या कश्टांत आपणाच्या कश्टाद्वारे प्रतिनिधित्व करता. भावन भयणीनो, जेजूच्या काळार खुर्साच्या मरणांत इतलें नालिसायाचें, खांटाळ्याचें, शिरापाचें दुसरें मरण नातलें. देखून असलें मरण अनिश्ट्यांच्या अनिश्ट्यांक, देशद्रोहींक, लुच्चे, किरकोळ असल्या शिराप पडलेल्या व्यक्तींक अमानात कर दवरलें. असलें मरण आमचो देव आपल्या पुताक लाभयता. आमच्या मोगान जेजू खुर्सार फातक म्हणून लेखीशें करता. फातकांत रावन आमकां मुक्ती जोड दिवच्या खातीर तो नालिसायाच्या कणकाक देंवता. तो मरता पूण आमी वाचता. मनशांनी भोगचें हर एक बांदपास, मनशांनी भोगचें तें हर एक माल दिसावन तो स्वता भोगता. अनित, अन्याय, अपमान, निंदा, क्रूरपण, धगधवणी, फारीकपण, वेगळासार हें सर्व तो भोगता. हें सर्व तो आपणायता. आपल्या मीत मेर नातलेल्या ताच्या दयाळ्यांत तो कितें करता हें सक्कट गिळटा. तें वीक आपल्या आपुट्ट दैवीक मोगांत बदलून आमकां जिवीत कशें दिता. आनी निमाणें भोवन भयणीनो, सांत पावल आमकां सांगता, सकला पातळाक देंवल्ल्या ह्या पुताक देवान वयर वयर उबारलो. ताका सर्व नांवां प्रास एक वर्तें नांव दिलें. सकला पातळाक देंवल्ल्या आपणाच्या त्या एकल्याच पुताक देवान कितें केलें? वयर वयर उबारलो. ताका सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव दिलें अशें म्हणून. वय मोगाचो न्हू, जेजूक ताच्या बापान वयर उबारलो. पूण ताका मात्र वयर उबारूंक ना,
आमकां सुमेस्तांक ताच्या सांगाता पातळाक शिवटल्ल्या आमकां सुमेस्तांक ताणें कितें केलें? आमकां वयर उबारलें. आमकां ताणें ताच्या सांगाता जेवणाक बसयलीं. आमकां ताणें जेजूच्या जिवानपणांत भागीदारां केलीं. जें कितें ताणें आपणाच्या पुताक दिलें तें सकट ताणें आमकांय दिलें. जेजूतय आमकां सुमेस्तांक ताणें ग्रेस्त केली. होच मिस्तेर भोवन भिणीनो आज ह्या निमाण्या शुक्रारा आमी नियाळ करनासा. ह्या वक्ता हांव तुमकां सुमेस्तांक उलो दितां. तुमचो बायबल तुमी उक्तो करा. सांत पावलून फिलिप्पिकारांक बरयल्लें तें पत्र वाचा. तें व्हडलें लांब पत्र न्ही, मोठें पत्र तुमकां एका घडयेन वाचून काडयेत. तांतल्या तांतू ह्या पत्रांत दुसरो अध्याय आसा. बोर अपुर्बायेचो अध्याय तो. आनी तांतू आमकां सांत पावलूचें हें जेजूच्या खालपणाचें सुरविलें पुरविलें भोव अपुर्बायेचें तें गीत मेळटा. सोम्याच्या खालपणाचें गीत तें तुमी वाचा. तें तुमी तुमच्या मागण्याक व्हरा. ताचे वयर ध्यान करा, नियाळ करा. तांतल्यान ह्या गितांतल्यान सोम्यान दिवची सोडवण तुमी आपणाया. सोम्यान दिवची समजणी तुमी आपणाया. आनी ते दाळ तुमकां तोच जेजू कुर्सार मेल्लो जेजू संतोश समाधान शांती सवस्काय तुमकां फावो करतलो. तुमकां सुमेस्तांक बागी पास्काची परब हांव मागतां. देव बरें करूं. Jezu balka naman tuka, Jezu balka vandan tuka, besawam chergal walay kurpezar, venge tuja sada samandovo, besawam chergal walay kurpezar, venge tuja sada samandovo. Jesu